हे गायज गुड मॉर्निंग. सो गायज आमची सकाळ झाली. मम्मी फार्मान गेली आणि आयज हलकेशे वत हलकेशी दमट आसा. सो बरें दिसता आयज दमट आसा ताका लागून कडकूय वत ना. आणि माझी सकाळ झाली. हांवें म्हणटात तशें ब्रश बीन करून रेडी आसा. च्या मात घेवंक ना अजून, आतां घेतालें. आणि यार प्लीज म्हाजो फेस अवॉयड करा प्लीज, कारण रातच्यान म्हाका ओवरूच हेडेक जाता यार. सिरियसली इतलो हेडेक जाता ना, कमी जावपाचें कांय नांवच घेयना. हांवें मॅडिसिनूय घेतलें बट तरी पूण कांय म्हाका फरक पडोंक ना. आनी म्हणटात तशें हेडेक कमी जावपाचें कांय नांवच ना आजून तर. आनी म्हाजो सावंडूय चेंज जाता, आवाजूय हलको हलको चेंज जाता. ॲक्च्युली काल हांवें दबाके म्हणटात तशी पानीपुरी खाल्ल्या, भयानक पानीपुरी खाल्ल्या हांवें. मे बी ताका लागून म्हाका हेडेक जाता आसत आनी आवाजूय म्हाजो चेंज जाता आसत. बट आतां परत एकदां हांव च्या घेवन मॅडिसीन घेतालें. सो तेतून सपोज हेडेक म्हाजें कमी जालें जाल्यार जालें. सो पळोवया. आनी प्लीज यार प्लीज म्हाजो फेस अवॉयड करा प्लीज प्लीज प्लीज, कारण हेडेक जाता म्हाका. सो म्हाका कळना आनी म्हाका कांयच करपाचें ना हेडेक जाता म्हणून. सो कांयच चला तर आयज हांव तुमचे बरोबर रुटीन शेअर करतलें म्हाजो, कारण फाल्यांच्यान मम्मी म्हजी फार्मानूय बंद जातली. सो म्हटलें तुमचे बरोबर आयज रुटीन म्हाजो शेअर करया, कारण फाल्यांच्यान परत आसलो तो म्हाजो रुटीन चेंज जातलो. आनी सद्या हांव एकलें आसले कारणान म्हाजो रुटीन कसो कितें आतां म्हटलें तुमचे बरोबर शेअर करून घेवया. सो चला तर आयज तुमचे बरोबर हांव रुटीन शेअर करता आनी मॅडिसिनूय घेता हांव पयलीं. हॅरी गुड मॉर्निंग म्हण सगळ्यांक. आमच्या हॅरी बुनी 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 आमचे बुनी बुनी बाबा बुनी आमचे बुनी. ये पायरिया पायरी आमी भायर वचपाक न्हू ऑल द टायम रेडी. तो केन्ना रेडी नासता. भायर वयतना बेल्ट हातीन घेतलो रे घेतलो काय तो सामको रेडी. एरी भायर आमी तेका आतां राग येयल्लो आसा, तेका न्हू भायर वचोंक जाय. दीसभर एका भायर उरपाचो. पळय मारू 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 पळयात हा मारू मारू. धांवका कसो उखलता तुजो? धांवका कसो उखलता? मस्ती. सॉरी 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 बाबा सॉरी 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 सॉरी. हॅरी वांगडा मस्ती जाल्या उपरांत हांव डायरेक्ट येयलें किचनान, कारण म्हाजो जो रुटीन आसता तो स्टार्टूच जाता किचना पासून. जो मेरेन आमी किचनान येयना तो मेरेन आमचो रुटीन तरी कसलो आसतलो. सो म्हाका आतां दवरपाक जाय आसली च्या. एक्च्युली मम्मीन च्या केल्ली बट ती थंड जाली आनी तीच गरम करून पिवपाक अजिबात बरी लागना. ताका लागून म्हटलें हांव फ्रेश च्या करया आनी ती पिवया म्हटलें. आनी म्हाका कडक च्या जाय पडटा आनी हलकीशी साकर चड जाय पडटा. सो अशी करून हांवें च्या दवरली बेगिना. आनी हरशीं हांव कितें करता जाणा, पयलीं सारण मारता, मॉपिंग करता आनी मागीर च्या घेवंक बसता. पूण आयज अशें जालो की म्हाजो रुटीनूच चेंज जालो. म्हाजी तकली दुखताली ताका लागून हांवें पयलीं च्या दवरपाची चिंतलें आनी मागीर म्हटलें बाकीचीं कामां करया. आनी हांगसर मम्मीन कितें केल्लें जाणा, आयज स्पेशल खतखतलें केल्लें. म्हाका तर अजिबात खबर नासलें की ती खतखतलें करपाचें हांव. जेन्ना हांव च्या करपाक गेलें पळय तेन्ना म्हाका कळ्ळें की खतखतलें केलां तिनं. आनी म्हाका खूबच बरें दिसलें, कारण खतखतलें म्हजें ऑल टायम फेवरेट. पूण हांव एक्सायटेडूय आसलें, कारण आयज म्हजो लास्ट डे आसलो एकल्यात बसून च्या घेवपाचो. फाल्यांच्यान तर मम्मी घरात आसतली, सो आमी दोगांय बसून च्या घेतली आनी अशें करून म्हजी च्या जाताली. आनी मदीं मदीं हांव हॅरीकूय वचून चॅक करतालें, कारण तुमकां सांगलें न्हू एक इन्सिडंट जालो त्या दीस म्हणून. सो तोय बीन तुमचे बरोबर शेअर करतलें कितें जालें तें काय म्हणून सांगतलें हांव. आनी गायज म्हाजी च्या ऑलरेडी जाली. आतां हांव बसतलें, एन्जॉय करतलें च्या. आनी हांव हांगसर चॅक करतालें की चपाती आसा की ना एक्स्ट्रा, कारण सदांच चपाती आमगेर एक्स्ट्रा आसता. आमच्या हांगसर 2-3 पेटे येतात चपाती खावपाक, ताका लागून आमगेर सदांच एक्स्ट्रा चपाती आसतातूच.
आमगेर आयज चावेक आसा मेथयाची पेज, खतखतले, च्या फुटी आनी पाव. माझी च्या बीन घेऊन जाली आणि नुस्तेकार येयला. आता पळयता हांव नुस्तें कितें हाडलां तें घेवन दवरता माजरां खातीर, तांकां जाय पडटा. कितें हाडलां रे? कितें हा तेडे? बांगडे हा, ताल्ले हा आणि कल्ली हा. इतलें ना? हय 50चे बांगडे घाल आनी कल्ली. कावर जाले कितें रे आयज? आयज बेगीन कापायचं. कल्ली कापा. हय काप. नुस्तें घेतले बांगडे आनी कल्ली. बांगडे माजरांक बरे पडटा आमच्या, ती खाताच. म्हणजे हेरी खायना पूण बाकीचे बोकले आसात ते खाता आमचे. सो हे बीन काम जालें म्हाजें. च्या बीन घेवन जाली म्हाजी. घरातली कामां आतां स्टार्ट जातली. सो आतां हांव वयता खोबरें सुकत घालपाक, कारण डेली सद्या खोबरें सुकोवपाचें काम चालू आहा म्हाजें. सो आतां हांव वयतलें काकीगेर खोबरें सुकत घालपाक. हांवें खोबऱ्याचो पोटली उखल्ली आनी काकीगेर डायरेक्ट गेले, कारण थंय म्हाका लागीं पडटा म्हणून हांवें तेंच्या आंगणान घातलें. खरें तर आमच्यात घालपाचें आसलें पूण आमी आसता एका कॉर्नराक आनी आमच्या आंगणान पडटा एका कॉर्नराक, म्हणून म्हटलें तेंच्यात घालया. म्हाका व्हरोकूय बरें पडटा, काडूकूय बरें पडटा. आनी हांवें हांगसर आमी पिशवेन घातले बट सुकताय बरें तेका लागून, आनी हांव घातलें आनी आसलें तशें घरा गेलें. भायरसून घरान येताच डायरेक्ट हांव बेडरुमान येयलें, कारण म्हाज्या बेडरुमान इतलें रोमाट आसलें. खरें तर हांव रातचें क्लीन करता, बट राती अशें जालें की तें हांवें आळस केलो करपाक. आनी जेन्ना हांव आळस करता पळय तेन्ना दुसरे दिसा ती कामां खुबूच वाडटा. खरें तर जी कामां तेन्ना तेन्नाच केल्ली बरी आसता, जी कामां आमी दुसरे दिसा दवरता पळय ती खुबूच वाडटात अशें म्हाका तर दिसता. आनी म्हाजी खरीच आयज कामां वाडली, कारण हांवें तें दवरलें. रातीच जर केल्लें जाल्यार बरें पडटलें आसलें. तेज्या मागीर हांव सारण मारीत मारीत फूल घरान सारण मारली, कारण आयज हांवें खुबूच लेट केल्लो सारण मारूंक. बेगिना जेन्ना मारता पळय तेन्ना म्हाका बरें पडटा, आनी आयज खरें तर म्हाका खुबूच लेट जालो सारण मारूंक. आनी सारण मारूंक म्हाका तितलो टायम लागना, तितलो कयर नासता खरें तर. पूण हांवें आयज मुद्दाम म्हणून लेट केलो, मुद्दाम म्हणून लेट जालो म्हाका. जेन्ना जेन्ना हांव फ्रेश फील करता पळय, या म्हाका अशें कितें जाता लायक हेडेक जाता या आनी कितें प्रॉब्लम जाता, तेन्ना हांव आळस करता काम करूं. नाल्यार खरें तर मूड म्हजो बरो आसता तेन्ना हांव बिंदास काम करता. आनी अशें करून हांवें सगळें क्लीन करून घेतलें. आनी टेबलारूय मातशें कितें कितें आसलें बॉटल्स म्हण उदकाचे, आनी आमी कितें करता जाणा उदकाचे बॉटली भरून दवरता, म्हणजेच आमकां किचनान परत वयचें पडना. जेन्ना जेन्ना उदक जाय पडटा पिवपाक तेन्ना बॉटली बरें पडटा. आनी हांगसर हांवें तें टेबल फूल पुसून घेतलें. कितें चाव बीन वतले जाल्यार मागीर मुयो बीन येता, ताका लागून म्हटलें तें प्रॉपर एकदां क्लीन करून घेवया. आनी मागीर हांव भायर गेलें सारण मारूंक. आनी हांगर सारण मारपाची आसली खरी म्हाका, पूण मदींच हेरीन येतलो. आनी हेचें न्हू सदांचेंच आसता, जेन्ना जेन्ना हांव सारण मारता पळय तेन्ना हो नौटंकी म्हणटा तसो करतातूच. आनी थंय तेच्या वांगडा हांव टायम काडला हांवें. तेजो मूड आसलो खेळपाचो आनी म्हाजो मूड आसलो सारण मारपाचो, पूण तो कांय उठना आनी म्हाका कांय सारण मारूंक मेळना. सो गायज हांव तेका
उठ रे अशें करताले, पूण तो म्हाका धांवपली मारतालो, म्हाका उठपाचो ना अशें म्हणटालो. जस्ट जोक. सो फायनली तो उठलो, ताका हांवें रेडी केलो उठो. नाल्यार कितें करता, मॉपिंग सुद्दां करता पळय तेन्ना असोच करता, मॉपिंग बीन करूंक दिना म्हाका. जेन्ना हांव पुसता न्हू तेन्ना मदीं मदीं येवन बसता, आनी हांगसर सुद्दां तेंच करतालो. म्हाका सारन मारपाची असली बेगिना, आनी हो मदींच येवन बसलो. उठपाचें तर नांव घेयना. आनी हांवें ताका मातसो खेळयलो, ताका एंटरटेनमेंट केलो, आनी तो फायनली उठलो. कसो बसो उठलो, एकदांचो उठलो. तेन्नाच न्हू आमच्या हांगसर पेटो आयलो. एक तुमकां सांगलें न्हू पेटो येता चपाती खावपाक, सो तो आयलो. तेज्या मागीर म्हाजी सारन थंयच स्टॉप जाली. सो ताका म्हटलें घालया, नाल्यार तें वचत जाल्यार परत येवपाक मुश्कील. आनी सपोज जर टायमार तांकां चपाती घालूंक ना न्हू जाल्यार ती परत येयनात. तेंचो आनी वेगळोच इगो आसता. आनी त्या टायमार जर तांकां चपाती घालूंक ना जाल्यार ती पिड्ड्यार जातली. कारण आमचो पेटो आसा पळय तो तर चपाती खायना, तेजें वेगळेंच कितें चालू आसता. कांयच म्हजी सगळीं कामां जाली. जी सकाळचो रुटीन आसता म्हाजो, जी कामां आसतात म्हाका सकाळची, ती तर सगळीच जाली म्हजी कंप्लीट. इवन हांवें मॉपिंगय करून घेतलें, बट तें हांवें शूट करूंक ना. सो सगळीं कामां जाल्ली आसा म्हाजी. फकत उरला तें म्हाका फ्रेश जावंक जाय आतां, कारण फेस एकदम डल सो दिसता, फ्रेश दिसना म्हाका, फ्रेश फील जायना बिकॉज ऑफ हेडेक. सो म्हटलें आतां मातशें फ्रेश जावन घेवया, फ्रेश फील जातलें. आनी हो जो फेस पळयता तुमी म्हाजो, तो एक्चुअल आसा, विदावट मेकअप म्हणटात तसो. सो विदावट मेकअप आसा सद्या हांव, अजून कांय मेकअपूय करूंक ना हांवें. सामको म्हाका डल फील जाता. आनी घरा कडेन आसतना मेकअपूय हांव चडसो करिना. जेन्ना केन्ना शूट आसता, चॅलेंज व्हिडिओ बीन, तेन्नाच हांव मेकअप करता. सो गायज तुमकां मेळटा परत फ्रेश जाता. आनी हे गायज, सो गायज हांव फ्री जालें, फ्रेशूय जालें. फ्रेश जाल्या उपरांत म्हाका खूब बरें दिसता. मातशी तकली जी दुखताली म्हजी ती कमी जाली. ताका लागूनच हांव म्हटलें फ्रेश जाता. फ्रेश जाल्या उपरांत खरेंच बरें दिसलें म्हाका. आनी गायज आसलें तशें हांव फिक्स जाग्यार येवन बसलें. हो म्हजो फिक्स जागो आहा. हांव हांगसर बसूनच एडीट करता, कारण म्हजो रुटीन तर सगळो काबार जाल्लो. ताका लागून म्हटलें हांगा आतां बसून एडीट करया, कारण ब्लॉगूय म्हजो बेगिनाच पोस्ट जावंक जाय तुमकां. सो आतां हांव ब्लॉग एडीट करतलें आनी पोस्ट करतलें. तेज्या पयलीं हांव तुमकां सांगूंक सोदता की हांवें कम्युनिटीन पोस्ट केला कितें तरी, सो थंय वचा चॅक करा. नेक्स्ट ब्लॉग तुमकां कसलो जाय ताका लागून हांवें थोडेशे ऑप्शन्स दिल्या तुमकां. सो ते थंयच्यान तुमी एक कितें तरी सिलेक्ट करूं शकता. ते कारणान तुमकां म्हाजो नेक्स्ट ब्लॉग खंयचो जाय तो तुमी सिलेक्ट करूं शकता. सो गायज चला कम्युनिटीन आनी बेगिनाच सिलेक्ट करा, त्या प्रमाणे हांव तुमकां नेक्स्ट ब्लॉग घेवन येतलें. आनी हॅरी हांगसर न्हिदलेलो आहा पोदेर कसो, पळयात ताका कसो न्हिदला तो. सो गायज तेजी तर न्हीद सामकी जाल्ली आसा म्हणटा तशी. आनी जेन्ना तो न्हिदता न्हू तेन्ना हांव खूब बोर जाता, कारण टायमपासाक कोणूच नासता. बट बरें जातलें आतां मम्मीच्या फाल्यांच्यान काबार, मम्मी आतां घरा आसतली, सो टेंशन ना म्हाका. आयज एकूच दीस म्हाका बोर म्हणटा तो. आनी गायज हांगसर हांव बसलां आनी आतां करतलें एडीट. आनी कडक वत येयल्लें आसा तें कडक. आनी एडीट करतना हांव कितें कितें घेवन बसता तें दाखयता. पळोवपाक रेडी आसा तुमी, पळयतले. सो पळयात. आनी सद्या हांव बसलां न्हू, ती हॅरीची बेड आसा, थंय हांव एडीट करूंक बसता. तेन्ना एक्स्ट्रा मोबायल आसता म्हाजे कडेन. आनी हे पळयात हांव दिसता. सो गायज अशें हांव एडीट करूंक बसता. आनी असो एक्स्ट्रा मोबायल आसता म्हाजे कडेन, डायरी आसता, मागीर हेडफोन आसता म्हाजो, आनी उदकाची बॉटल. आनी फाटल्यान न्हय फुडल्यान म्हाका दिसता म्हणजे लायक कशें भायलें वातावरण दिसता. सो म्हाका फ्रेश फील जाता. एडिटींग करून जालें आनी ब्लॉग हांवें अपलोडूय बीन केलो. सो तेंय काम जालें म्हजें. आनी करता करता 2 जाल्ली आसा दनपारची. आतां जेवपाचो टायम जाल्लो आसा. म्हाका जेवंक जाय तर खरें, नाल्यार मम्मी तापयतली. अशें एकलें आसतना जेवपाक बेजार येता म्हाका, बट आतां जेवंक जाय. आनी आयज आमगे जेवण आसा खतखतलें, तें बीन टेस्टी खतखतलें आहा एकदम. बोंड शेंगो बीन सगळें घालून केला. सो आतां हांव जेवतलें. तें गरम करीत दवरला खतखतलें. आनी पळोवंक शकता तुमी कितलें बरें आहा तें, लायक बोंड बीन घालून केला सामकें. हांव जेवपाक बसलें फायनली. आनी कितें रुटीन पळयतली यार तुमी, होच तर रुटीन आसता म्हाजो. व्हडलोसो कांय रुटीन नासता म्हाजो, जेवपाचें खावपाचें न्हिदपाचें.
पळयात म्हणजे जेवण शीत डाळ आणि खतखतले यम्मी असं सामके खावपाक येत. सो काय जेवले बीन आनी मागीर काय शूट करूकूच ना. जेवले आनी न्हिदोवन दिले हांवें आनी आतां जस्ट 9 जाल्ली आसा, रातची 9. सो काय जस्ट न्हालां हांव आनी आतां देवाक बूक वाचूंक जाय म्हाका आनी वातूय दाखोवपाक जाय. सो ती पयली दाखयता हांव आनी म्हाज्या वांगडा हेरी बसला हांगसर पळयात. सो काय चला तर पयली देवाक वादलान घेता हांव. हांगसर हांवें बारीक क्लिप शूट केला, चड करूंक ना. बूक बीन वाचताले पळय ते तर अजिबात करूंक ना. सो म्हटलें ते आनी कित्याक दाखोवया, तेका लागून हांवें शॉर्टूच व्हिडिओ हांगा शूट केला. म्हाजो असोच रुटीन आसता डेली आनी तुमकां आवडलो आसतलो म्हाजो रुटीन फूल कसो कितें हांव कितें करता फूल डे टू नायट. आनी चला तर आयचो ब्लॉग हांव हांगाच कवर करता. आय होप सो आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. सो ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करून तुमच्या सगळ्यांचे.